बरोबर तर मग जनो कोंकणी भाषेतले निकेत्र या कार्यक्रमात आसा आमच्यामध्ये आज परत कोंकणी मायसो एक सक्सेसफुल मनीस आमच्यामध्ये असा आम्ही हर एक हप्त्यांत एक यशस्वी मार्गदर्शक तसे या कोंकणीक घेऊन मुखार सुरू कोंकणींत आपले अचिवमेंट आणि एक रूंद पावलां आमकां मार्गदर्शक दवरून मुखार वेतलो एकलो मनीस आमी विंचता आनी हांगाच रडता ताका 5 भासो आमच्या कोंकणीक उपयोग करता तुमकां कळीत आसूंक पुरो ह्या 5 भासांत जावन आनीक 40 आनी 2 डायलेक्ट बोलींत जावन मनशांक विंता आज मंगळूरकार आमच्या मध्ये आसा मंगळूरकार म्हळ्यार काही ल्हानसो मंगळूरकार न्हय मंगळूर ताच्या कडेन आसा या ताचे मंगळूर म्हणल्यार तितल्या विस्तारान ताची व्याप्त आसा आनीक आपणाची यशस्वी मस्त जण स्वंत उद्योग करून करतात मस्त जण आपणाचे खंयचे तरी एक बरवणगेन करतात हे हो मनीस आनी एक आपल्या उद्यम कोणाच्या वट्टूक आसा तो ताच्या यशस्वीक 26 वरां 24/7 आज आमी चॅनलां पळयता पूण ताणें काम करचे चॅनलांत दायजी वर्ल्डांत मार्केटींग मॅनेजर एडवर्टायझींग मॅनेजर जावन काम करता प्रवीण तावरो एक दायजी प्रवीण म्हणून आमी म्हणचेच असलो आसा आज आमच्या मध्ये आसा मंगळूरकार कुलशेखरकार आनी आमच्या मध्ये स्वागत प्रवीण तुका स्वागत देव बरोबर प्रेमान तुका आनीक तूं आयिल्ले एक बरो विशय कित्याक कोताय तुका पळोवन मस्त जाणांनी शिकोवंक आसा वय करेक्ट एक सस्टेनेबिलिटी कितें म्हणून पळोवंक आसा सलवणी आनीक विजेत जावचे ते कॉमन पूण एका फिल्डान कंटिन्युटी रावल्यार तुज्या बरी येदे व्हड जावंक जाता म्हणून शिकचे आसा तुका स्वागत म्हणटा तुज्या विशयांत तुवें सांगचें बरें कित्याक म्हळ्यार तूं कुलशेखरान जल्मल्लोय आनीक कुलशेखराच्या परिसरांत वाडलोय जाल्यार सांग तुजें एज्युकेशन कशें जालें आवय बापाय विशयान सांग म्हजो जल्म कुलशेखरान जाल्लो 1970 इसव्यांत फेब्रुवारीच्या 26 तारखेक फेब्रुवारी 26 जाल्लो हांव कुटुंबान 7वो जावन जल्मलो म्हजो बाबाचें नांव एलियास टावरो आनी मम्मीचें नांव एमिलियन टावरो आमी गांवांत मूळ कुलशेखर लागसर सरीपल्ला हेच्या वाटेर कोटीमुरा म्हळ्यार कोरोड मुरयांचो गांव तो म्हज्या लेखनांत बरयला 4 नंबर बस येता 4 नंबर बस येता वय थंय कोरोड हांवें म्हज्या लेखनांत बरयल्लें आसा ते कोरोड मुरयांचो गांव जाल्ल्यान ताका कोटीमुरा नांव आयलां कोटीमुरा खंय गेल्यार मुरू मुस्ता तुळवेन कोटीमुरा म्हळ्यार तूं सोबीत कोटीमुरा म्हळ्यार ट्रान्सलेट केल्यार कुपडी कल्ल पळय हुआ कुआ कल्ल म्हणटा दॅट इज नॉट तशें वय आमी बाबाक आमी बाबाने बाय म्हणचे मायक बाय म्हणचे आमी तशें आमी 7 जाणां भुरगीं 7 जाणां मलगेडे बहीण म्हजें जैन म्हणलें तें दुबय आसा ताच्या न्हवऱ्यान भुरग्यां सांगात दुसरो भाव म्हजो मॅक्सीम म्हणून तें काजार जावन दुबय आसले आतां हांगा आसात तांकां भुरगीं आसा प्रिमल म्हणलें मागीर ताच्या प्रमाण मनोहर म्हणलो भाव ताजे मिसेस दुबय आयली आतां हांगा येतात मागीर अशोक अबुधाबी आसा मागीर एकलो प्रकाश तो कुलशेखरांत आसा मागीर आमी सडा कुलशेखरांत आसा लास्ट हांव 7वो मागीर ताच्या मदीं एक बहीण आसा डोरीन म्हणलें ताका आसा ताचे भुरगे दुबय आसात इंडियन रोडलायन्स ताका लॉरी आनी पळय आसा तशें आमी 7 जाणां भुरगीं कुलशेखरांत वाडिल्ल्या कुलशेखरांत व्हड जाल्या कुलशेखरांत इगर्जेच्या चटवटिकेन आमी पात्र घेताले हांव तशें ल्हानपण वंदनांतान पयले क्लासींत 7वे क्लासी म्हणसर कुलशेखर सांजुजे प्रायमरी कन्नड मिडियम शिकयल्या तशें कन्नड मिडियम शिकयल्या आतां आमचे इंग्लीश सोमा म्हणून कोणी टेस्ट करूंक ना कित्याक म्हळ्यार आमकां कन्नड कितले बरें येता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट देखून ल्हान आसतना दुबळे काय मसूद आसताली तशें जाल्ल्यान खंय आमकां रेकग्नेशन मेळूना हांवें इस्कॉलांत 7वे क्लास आसतना डायसिस लेवलार कोंकणींत प्रबंध स्पर्धांत पयलें इनाम मारला आविलाचे सांतेराजा प्रबंध महाप्रबंधाक 7वे क्लासांत पयलें इनाम मारला ते अजून म्हज्या टिचरांक कुठं आसना म्हळ्यार ताका एक हांव जेन्ना आमी दुबळें जाल मारले की तशें भोगप वय हांव स्टुडंट म्हणल्या उपरांत ती टिचरीक मागीर तांकां घर भोगता ताच्या उपरांत 8वी 10वी म्हणसर हांवें मिलाग्रीस केलें को एज्युकेशन नासलें पयलें फक्त वास जाल्लो ते काकी पॅन्ट घालून पॉप्युलर वय ते मागीर आमी PUC तावन डिग्री म्हणसर एलोशियसान गेल्ल्या तशें हांव दिसा काम करता 10वी जाल्या उपरांत हांवें जितलें काम करीचे घरा पावना सगळ्यांक घरचे ल्हान 7 जाणां आसता सगळ्यांक आवडूंक जाय तूं 7वो हांव 7वो लास्ट निमाणो
तशें वावर करच्या खातीर हांव पयलें म्हाका आर्टान मुसो कलेन मुसो आसता तशें म्हज्या वडला भावान सांगलें BGM फायन आर्ट्सांत BGM फायन आर्ट्स. बेळूर ग्राम मामात BGM फायन आर्ट्सांत हांव आर्टाक जॉयन जालो आर्ट शिकोंक वय आर्ट शिकून ताणें उर्बाने बरें पळयली 6 म्हयन्यान म्हाका सायमन आर्ट्स कॅपिटनान काम मेळ्ळें वय ते पात्राचेर बरोवचें आयकतल्यानी उडास दवरचो बरो कितें कोताय मोदें तशें केल्यार काम मेळटा वय तशें सकाळीं जावन न्हू 8:30 जावन न्हू हांव कुलशे करता न्हू कॅपिटन सोलून येतालो म्हणल्यार दिसा 12 रुपया सांबाळ आतांचे पेप्सी गोंचे पयशे 12 रुपया सांबाळ आनी कितें दिसा सांगताना थोड्या मूळ काणी कोणाक वचून 12 रुपया सांबाळा खातीर म्हळ्यार हांवें सांजेर कॉलेज वचूंक आहलें थंय ताणें कुलशे करता न्हू हांव मारोडीतान भितर तान देव न्हू या जयसी करता भितर वता न्हू वचून कपितान पावतलो थंय हांव न्हू 8:30 जॉयन जाल्यार 5:30 पसून काम आसतालें सांजे 5:30 नांव न्हू थंय कॉलेजीक येचें आहलें थोडे बटे नांव एलोशेस संजय कॉलेज वय लीना फर्नांडीस आहली म्हणाले बरो उर्बे तरणाटो आमच्या संजय कॉलेजीक जॉयन कर फीस तिथे बांधता म्हणाली म्हजी तशें म्हळ्यार कश्ट आहले स्टार्टींग 12 रुपया सांबाळ म्हळ्यार म्हयन्याक 300 रुपया जाला त्या हप्त्याक सांबाळ मेळचो आहलो 2 वर्सां हांवें काम केलें सोडटाना म्हाका 22 रुपया 50 पयशे सांबाळ PUC सांगता मुतर मागीर 22 वरां एका दिसाक जाल्यार तांचो एक आतूर आहली काम शिकलो इमाजी मळोवंक शिकलो माती मुड्डूंक शिकलो माती गुड्डूंक शिकलो थोडे कडचे इमाजे पळयतना आतां गुडा ही इमाज म्हज्या टायमार केल्ली म्हणून म्हाका सावकास इमाजी पेंट करूंक दोळे सोडोवंक थोडे इगर्जीन पायनाला पळयता मुजो उडास जाता बरयल्ले थोडे उडास जाता कुर्साय म्हळ्यार बरयल्ले उडास जाता तशें हांवें मागीर केटरिंगाक जॉयन जालो इरोड्स म्हळ्यार केटरिंग आहलें रजेंत हांवें घालें पास्कांच्या पास्ता दिसा पास्कांच्या पास्ता उपरांत एक प्रोग्राम सुरू खाजारां सुरू पयलें एप्रील म्हयन्यान खाजारां चड जाता तशें खाजारां आदल्या दिसा शेनवारा थंय सायमन काम केला सोमार हांव थंय जॉयन जालो सांगनासतना थंय सांगनासतना मागीर हांवें सांगलें भावा ना म्हाका पयशे देखून वय देखून हांवें तांची चूक न्ही तांचो सांबाळ ताणें म्हाका ते म्हाका मस्तू एकीनपणी प्रामाणीकपणे शिकूंक अवकाश करून दिला आनी डेडिकेशन काल आमी शिकयला आनी ते बरे मनीस बरें आतां जाल्यार सर म्हाका मेळटा तो म्हाका म्हणटा प्रवीण तूं इतलो व्हडलो जालोय म्हाका पळोवन खोशी जाता म्हज्या ऑफिसाक कॅबिना मुखार बसताना हांवें म्हणजे सर तुमी हांगा बसा हांव थंय बसता म्हणजे ना एका टायमार हांव थंय बसलो न्ही आतां तशें आनी ते बरे मनीस ताच्या उपरांत हांव मागीर केटरिंगाक जॉयन जालो न्ही तशें केटरिंगाक जॉयन जाताना खाजारान तुका दिसाक 25 खाजारां त्या टायमार खाजारां म्हळ्यार बारीक कष्ट केटरिंगाचें काम केटरिंग प्लेटी पळय केटरिंग बसून नातली आनी हांव दिसाक काम कर न्हू नायट कॉलेज घेतालो थोडे फावट रातीक रोसाक बंकर न्ही नायट रोसाक घेतालो म्हळ्यार गरज आसतली आनी एग्जामा टायमार घालंक म्हळ्यार हांव रात सांजेर केटरिंग रोस जावन घरा वचून न्हांवन सकाळीं एग्जाम म्हळ्यार दीस उरली एग्जाम डे आसता नायट आसतात धाकट्यो एग्जाम उरली एग्जाम फायनल डे आसतले रातीक फांत्या 3 वरां वाचूंक बसचें सकाळीं 9 तावन 12 म्हणसर एग्जामा यायचे 12:30 टाय घालून बेंदर लागायचे 3:30 फंक्शन जालें घरा वचून न्हांवन सांजेर परतून रोस अटेंड करचे रातीक परतून तशी परिस्थिती तशी जाली की म्हळ्यार शिक्षक म्हजो दिन असो एक दीस हांवें वेस्ट करूं ना 10वी जाला पण आज म्हणून सरी आतां हांव म्हणजे 30 वर्सां एक्सपिरियन्स जालें 16 वर्सां म्हजी 10वी जाली आज म्हाका 46 जाली आज बर्थडे आज न्ही आज ह्या वर्सा तशें म्हणटाना 30 वर्सांचे एक्सपिरियन्स मस्तू शिकलो हांव तशें थोडे पटे म्हळ्यार तशें कश्ट शिकिल्ल्यान थंय हांव हांव कॉलेज जाल्ल्यान हांव गल्फाक गेलो एक ब्रेक टायम कोंकणी भाशेंतले कितें कार्यक्रम आमचे सांगता आसा प्रवीण तावरो तुमी येदोळ तुमकां कळ्ळें आसतलें प्रवीण तावरो कितें आमी आज पळयता तो न्हय कितें आमी न्हय म्हणटा तो वय हे ताचे मल्टिपल व्यक्तित्व आसा आनी ताणें काडले कश्ट आसात आमी सुमार उलयले राव आमचे सांगता पळय V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतले केत्रां एक ब्रेक काडया स्वागत मोगोजन कोंकणी भाशेंतली नकेत्र ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा प्रवीण तावरो एक यशस्वी
आपल्या जिविताचो एक एग्जिक्युटीव जावन CEO या एग्जिक्युटीव या तुका PRO या मार्केटींग मॅनेजर अशें जावचें जाल्यार मुस्तू जाणा भुरग्यांक आज सगळ्यांनी टाय बांदून सेंट मारून बरे पॉलिश शू घालून वचोंक मोन आसा बट ताका कॅलिबर कितलें जायचें क्रेडिबिलिटी कितली जायची काही व्हडले हांव म्हज्या आवयबापायच्या गुस्तार MBA म्हणसर करता ताच्या उपरांत करता नो 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 आतां आमचें लायफ MBA स्टार्ट जालें न्हय आमी ते MBA सब्जेक्ट जावचे तितले आमचे कडेन आसा करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आमी मार्क तेणे दडोन 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 वयर आयल्या तूं गल्फाक वचून हांगात इतले कश्ट आनी गल्फाक वचून तुजें लायफ तुवें स्टार्ट केलें कशें गल्फाक स्टार्ट केलें ताच्या काही पयलें रेमांड हांवें सांगलें पळय तुका सायमन काम करनासलो पळय 8 वर्सां ते हांव डेडिकेशनान शिकलो आनी कितलें प्रामाणीकपणान काम करचें इतलेच घंटे काम 5:30 काम करचें तें हांव शिकलो ताच्या उपरांत थंय शिकिल्लें काम म्हाका उडपी गीता मंदिरांत पत्रार भगवद्गीता श्लोक बरोवचे एक अवकाश आर्टिस्ट महाराजा मार्बल्सा कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळें म्हाका ते उर्बा मेळ्ळी आनी म्हाका एक 3-3.5 अक्षरां बरोवपाक अवकाश मेळ्ळो भगवद्गीता श्लोक बरोवपाचो अवकाश मेळ्ळो ते म्हजे बाग म्हाका उडपी गीता मंदिर येताना बघता मुझे ल्हान देणगी आसा भगवद्गीता संस्कृत श्लोक बरयले ते थंय इतलो बरो ताचो माया म्हाका पळयताना मातसो भगवद्गीता आमी हाका गेल्यार खंय ते इस्रायल गेल्यार थंय कोंकणीन आमचे बापा बरयला कन्नडान आमचे बापा बरयला पळय लेक्शन आमकां आयो तशेंच हे एक वय आनी म्हळ्यार म्हज्या घरा तिनूय धर्माचे बूक आसात भगवद्गीता आसा कुराण आसा म्हज्या लायब्ररीन 800 बूक आसा वय थंय हांव शिकिल्लें जाल्ल्यान म्हाका तें एक उर्बा अजुनूय म्हजे कडेन हांव गल्फा गेलो गल्फांत कशें जालें गल्फांत हांव गेलो पयलें इंडस्ट्री गेलो हांव एक्चुली हांव हांगा केटरिंगांत आसल्यान हॉस्पिटॅलिटी म्हाका बारीक सेवा करची उर्बा पयशे म्हणनी एक लोकांक मेळची लोकांक सेवा करची ल्हान गरजो व्हडली गरजो ती सेवा तशें हांव केटरिंगांत आनी सेवा करून आसलो न्हय ती म्हाका गल्फांत हॉटेल इंडस्ट्रीन काम मेळ्ळें डायरेक्ट कॅप्टनाचें जॉब मेळ्ळें हॉटेल फ्रंटियर इंडियन रेस्टॉरंट म्हणून आहलें तशें थंय काम केलें 1.5 वर्स पसून काम केलें एक राती बरें काम चलतालें राती दुसरे दिसा पार्टी जाता दुसरे दिसा सकाळीं ईदा टायमार हॉटेल गॅस लीक जावन फुटलें ब्लास्ट जालें तो जाल्यार मार्गार वेहिकलान कांय नातली कोणाक मोरूं ना कोणाक डॅमेज आनी कांय आमी रुमांत आसले आमी चावी काडून वचून हॉटेल सोदताना हॉटेला फाटल्यान बागिलतना सोदचें गे तशें थंय जाल्ली फस्ट म्हजें हें आनी थंय काम करनासतना हांवें मागीर हॉटेलांत आमकां बंद पडलें म्हळ्यार आमकां जेवंक हॉटेलाचें खावंक जाय आसलें हॉटेलां सील केलें पुलिसांनी तशें फ्री दितात न्हय मागीर 1 म्हयनो पळयलें मागीर तांणी जेवण बंद ताकाय बी घालें मागीर जेवणाक कश्ट जालें दितालो गल्फाच्या विशयान गोत्ता आल्ल्यांक अच्छा म्हळ्यार सांगता या आपल्याक एक्झॅक्ट गोत्ता कश्ट जालें म्हळ्यार अशें की लास्ट जेवणाक 1 रुपया दिरामे नातलो पण मागचे बासार वचूंक पयशे ना आनी त्या टायमार पयशे 97 घेता जाल्यार पयशे एक्सपेन्सीव पुरा फोनाक आनी पुरा ताच्या उपरांत घालें जाल्यार आमी 4-5 जाण उरले आमी हॉटेलाक हेचे हाडले 1 दिराम घालून घेवन 5 पराठा घालून घेवन एकच गाडी काडून हाडले तशें 5-6 दीस पळयले सो थंयसर हॉटेलाक सिक्रेट काडले आनी हॉटेल चार्ज बंद केलें बंद केलें वय मागीर काल गेले म्हळ्यार आमी राती काल वता बूक लागून म्हळ्यार राती लेट न्हिदचे 3 वरां न्हिदचे सकाळी 3 वरां उठचे पर उठल्यार बूक लागता त्या म्हळ्यार जेवणाचो टायम तुमी अवॉयड करचो जाल्यार बूक लागता ना 3 दीस 4 दीस पळय बुकेन मागीर कश्ट जालें वत पडटा मागीर एक दीस सोडया जालें बंद करया मागीर सांगलें आमी सोडून चलता सोडून आयल्यार गांवाक आयलो सो म्हयने बँड पडले गांवाक आयल्यार घाल म्हणजे केटरिंग बाप ते सोडून नातले आमी गांवाक आयल्या दिसा सकाळी एअरपोर्टान देवलो सांजेर फोन केला केटरिंगाक गांवा पावलो सांजेर रोसा ये म्हणालो तशें 6 म्हयने केटरिंगान काम केलें शेजारी केटरिंग स्टार प्रकाश केटरिंग आनी काम करूंक तुका बेजार ना तांणी केदाळे म्हणचे केटरिंगारांनी प्रवीण केदाळे आयल्यार आमचे आसता केदाळे म्हणून तशें केटरिंगान 6 म्हयने काम केलें म्हणजे बँड मुख जालें न्हय परतून दुबय विजिटर केलो मेजून 18 दिसांनी परतून हॉस्पिटलांत काम मेळ्ळें
ते म्हणजे हॉस्पिटॅलिटीच्या हॉस्पिटल हॉस्पिटॅलिटी ते केटरिंग इंडस्ट्री प्लस हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस मॅनेजमेंट ते इतले बरें जातालें म्हळ्यार व्हडले VIP गेस्ट आनी मेळटाना फिल्म स्टार ते बरें मेळटाना लायफस्टायल चेंज You studied the mannerism कशें तांकां सर्वीस करता तांकां मेळचें तांकां हॉस्पिटल ओपन पावोवचें इवन ल्हानशें एक रिपोर्टा खातीर एका मनशाक एकाडे बसोवन ताका पांयां हांवें ताण दिवचें पुरे टेबलान तुवें तेचे हांवें ताण दिवचें ताका इतली खुशी जाताली की म्हळ्यार एका मनशान ह्या मनशान सांगलें पुरो कामां जाता म्हळ्यार तो हांसो पळोवच्या खातीर तूं तितलें काम करतलो म्हाका मरे एक मनीस ताणें कित्याक कश्टाचें पाप तो एक भलायकी निमते आयला सो ताणें पुरो डॉक्टरांचे वळखना किचन डिपार्टमेंट हांवें ताचे फायल वचून त्या मनशा कडेन डिपार्टमेंटाक वचून त्या मनशाची फायल पळय फायल बरो अर्द घंटा रिपोर्टान पुरो रेडी जाता हॉस्पिटलान एम्प्लॉय जालो फ्रंट ऑफिस पळयतालो इतले खुशी जाताले सेवा पळोवन इतली खुशी जाली की थंय तुमचें कल्चरल लायफ कशें आसलें कल्चरल लायफ थंय दायजी दुबाय म्हणून सुरू जालें हांव कोंकणी पत्रांनी बरयतालो ना तशें डायन दिसा कोंकणी पत्रांनी बरयतालो कोण प्रवीण तार कुलशेखरान बरयतालो पयला बरयतालो पूण कोणे वळखी ल्हान बरोवन चालला कोणी कळनातले मागीर सडन काय म्हणून जाता बरोवंक जायना बरयतालो मस्त आशा आतां अजुनूय लेखान बरयता ते अवेरनेस लेखान बरयता पुरो आस्ते विशयान बरयला फेसबुक कशें हें करतात डोंगी करतात कशें फेक करतात तशें अवेरनेस मस्त बरोवन आसा आदल्या हप्त्यान प्रेझेंस इन ब्लेसिंग ओनली बरयलें केटरिंगाक पाप तांकां आनी खासारां जाता तांकां पेमेंट दिनात एका वर्गाच्या लोकांक म्हळ्यार कामाक काम करयतात तांकां पेमेंट कित्याक दिनात म्हळ्यार खासार गद्दाळ्यान करतात ताचे फाटल्यान तांच्या फाटल्यान वावर घेताले म्हाका सगळ्यांक वळखा न्हय तांकां तांच्या हांवूय आयला म्हाका खासाराक गेल्ले फोटो घालचे पयशे येवना कळ्ळें न्हय हांवें तशें पळयलां कित्याक म्हळ्यार हांवें 25,000 वयर लोकांनी पयशेच दिवना खासाराक फोटो घाल्ले पूण ते पयशे हांवें भरती करून दिवचे ती गजाल तशें ती आनी एक गजाल ती जावचे अपसेट डावनात लायफांत आसतात तशें म्हणून हांव मागीर डायन दिसा पळयलो प्रवीण तावरा म्हणून आयकलां हांवें बरयताय मस्त कित्याक जॉयन जालें दायजी दुबाय भरती केलें थंय टर्निंग पॉयंट जालें थंय दायजी दुबाय भरती जाल्या उपरांत तांचे आमचे एक्टिवनेस पळोवन मागीर म्हाका आनी फ्रांसीस फर्नांड कासियान ड्रामा तूं बरो एक्टिव्ह आसा कित्याक ड्रामान तसं म्हाका ताणें सांगचे स्टायलीर तूं सांग तुका ड्रामा धाकटो करता ताणें हांवें स्पीड बरो मनीस मात कालजान इतलो हंबल मनीस तो म्हणलो प्रमाण आमचे आनी आमचें डेडिकेशन राती 8 वरां प्रॅक्टीस येत आनी राती कितली लेट जाताले पूण प्रॉब्लेम पावयताले मनीस तशें हांवें मातला संवसार ड्रामा ऑर्गनायझींग दुबय आनी शारजान 2 एक्टींग केलें मातला संवसार दुबलास रोल एका सिटी खातीर एक 15 सीट दिना म्हणची हांवें एक दुबलो म्हणजे तर भुरग्यांक शिकचे नाका म्हज्या भुरग्यांनी गव्हर्मेंट इस्कॉला घाल म्हणचे तर शर्मा वर्मा तुमी सांगचे न्हय म्हणून एक ल्हान डायलॉग तो लोकांची विसला पळोवना पळय डायलॉग रावयलो नेक्स्ट डायलॉग आयकायचे न्हय डायलॉग रावयलो देखून पंच डायलॉग रावयचे बरं लोकांक विसले मारता नेक्स्ट डायलॉग कळना देखून तर मागीर लोकांक परतून आवाज सुरू केला तशें थंयच्यान मागीर कोंकणी तूं एक्टिविटी मस्त जालें हांव डायन आनी बरें एक्ट करतालें डायन आनी वॉल्टर आनी ते एक दायजी दुबाय सुरू केला कोंकणीचे अवेरनेस बदललें ते दुबायात पयलें कशें जालें म्हळ्यार इंग्लिशान चलतालें बरें कारी दायजी दुबाय सुरू जाला कोंकणीचो इतलो मोग वाडलो की सगळो कोंकणीच मालवालो कोंकणीचो विशय तशें आमचे कितले प्रोग्राम एन्युअल डे आनी कोंकणीन चलताले आनी दुबळ्या ल्हानाक येवंक अवकाश आसलो व्हडल्या सूट घालून तर हेजे अवकाश नासलो ल्हानाक येवंक अवकाश आसलो तशें म्हाकाय सोदून ल्हानशे रुमांत रावतलो म्हाकाय सोदून आयला ती तशें हांव जॉयन जालो ताच्या उपरांत दायजी दुबाय वेबसायट सुरू जाली अल्टे म्हणलो म्हजे फोटो आनी काडटा तर तशें म्हणून तांच्या ग्रुपाक हांव फोटो काडटालो ताका टायप करून दितालो तशें ताची कोंकणी भाशेंत आनी सावर टायप करून दितालो तशी गजाल वाडोवन कोंकणी दायजी दुबायान मस्त हें वावर जालो थंयच्यान मागीर भायर येना तांचे पुरा भायर येना मास्कात थंय पुरो कोंकणीचो वावर वाडोवन गेलो वय ते एक म्हाका प्लस पॉयंट म्हणून येता दायजी दुबाय जाल्ल्यान मागीर थंयच हांव न्हू दुबाय एका 8 वर्सां 10 वर्सां काम केलें 97 2005 म्हणसर 96 हांव न्हू 2005 म्हणसर दुबाय आसलो मागीर हांव गांवाक आयलो गांवाक अवघर वय अवघर देखून ऑल्टी म्हणालो गांवाक कसो येता न्ही रे आमच्या गांवच्या ऑफिसाक एक तूं हें काम करता की म्हणून तशें हांवें म्हळ्यार काम आनी सोडून येवन गांवांत गेलें तो निर्धारा विशयान म्हाका सांग तूं जाण त्या प्रायाचेर गल्फ सोडून रावचें जाल्यार तूं हांगा जाल्यार केदें व्हडलें तुका ऑफर दी आतां हांव म्हजें चलो जाल्यार 2010 म्हणसर पासपोर्टूच करून गल्फाक पडलो वचोंकूच ना
हांव हांगाच वय. तुमकां ते निर्धारक आनी कशें म्हळ्यार आतां मुस्तू जाणांचे क्रॉस रोडवर आसा जाल्यार आमी ब्रेक काडून घेया मागीर ते करेक्ट कोंकणी भाशेंतले लेखक ह्या कार्यक्रमांत आसा आमच्या मदीं आसा प्रवीण तावरो एक आपणाचें लायफ कशें आनी आज शायनींग जावन आमच्या मदें कसो आसा म्हणल्या विशय आसा हांव एका जंक्शनाक घेवन रावला तो राव आमच्या सांगता पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतले लेखक एक ब्रेक काडून घेया स्वागत मोगोच्यान कोंकणी भाशेंतले लेखक ह्या कार्यक्रमांत आसा आमच्या मदें आसा प्रवीण तावरो दैजी वर्ल्डाचो मार्केटिंग मॅनेजर आनीक तितलें मात न्हय तो ताच्या प्रोफेशनांत थंय आसा जाल्यार ताच्या जिवितांत ताचें जिवीत एक विचित्र एक स्ट्रक्चर तें ल्हान तावन आज मुसर एक विचित्र स्ट्रक्चर प्रवीण सांग वायटीन दिल्ले ऑफर तितल्या धैर्यान एक्सेप्ट करूं कशें जालें तुका कित्याक म्हळ्यार गल्फांत काम सोडून गांवांत येवन रावतले बारी अनिवार्य जाल्यार मात रावता सोडल्यार तुजे बरी सोडून येवन हांगा करूंक जाता म्हणटले कोणी बारी रायार हांवें पळयल्लें पळय म्हजे एक रेमांड म्हाका एक आशा आहली एक म्हणजे खासदार जावचे पयले घर जायचे म्हणून घर जाय जाल्यार त्या ल्हानशा सांबाळान घर जायना घर म्हळ्यार आवय बापायच्या सांगाता घर घी म्हजे एक स्वंत घर जायचे वय वय आमचे आतां हाडले हाडे वय पयलीं आमचे स्वंत घर आसले ते ल्हान जाले मागीर बड्याच्या घराक आयल्या 10 वर्सां बड्याच्या घरांत आसल्या ताच्या उपरांत सगळे कुटां मोडलें जाताना घर जायचें म्हणलें सगळें म्हणजे फॅमिलीन पयलें घर केलां हांव निमाणो जावन पयलें घर केलां हांवें पण म्हाका एक चॅलेंज जाल्लें पयलें काम अशें रोवलें तुमकां वय तशें म्हाका एक ह्या चॅलेंज जाल्लें घर करचें देखून ह्या सांबाळांत हॉस्पिटलांत मस्तू सांबाळना त्या टायमार मस्तू नातलो मागीर हांव खाला करतलो म्हणल्यार हॉस्पिटलांत सकाळीं 8 तावन हांव ड्युटी करना फ्रंटा बेस हांवें सांगिल्लें बरें रातीक 9 तावन वय राती 9 तावन पंद्यार 3 वरां डिस्काउंट पार्ट टायम करतलो डिस्काउंट काले काम डिस्काउंट 12 अटेंडर जा म्हाका व्हडली इंडस्ट्री बार टेंडर एक ते सायक्लोन बार आसले ते गांवांत आमचो ऑलवीन पायस म्हणून एकलो आमचो फ्रेंड आहलो तो बार ते ब्रांक तो बारांत मॅनेजर जावन आहलो हेड ताणें म्हळ्यार कामाक येता जायत पूण सांजेर एक 200-300 दिराम दिताना एक टिप्सांनी मेळटाले बट भुरगेपण आनी तशें हांव रातीक सकाळीं 8 तावन 8 हॉस्पिटलांत ड्युटी करना रातीक 9 तावन पंद्यार 3 वरां वचून डिस्काउंट पार्ट टायम करना 3:30 कोच 4 वरां न्हिदचे 3:30 तांचे कोच येता 4 वरां न्हिदचे 7 वरां उठचे 7:30 परतून नावून हॉस्पिटल यायचे परतून न्हीद पावताली न्हीद पावनातली पुरो जाताली बट एज तशी आहली आनी एक उर्बा आहली आनी घरा घर बांदीचे म्हणलें हांवें एक घर बांदून जालें कितल्या वर्सां तें केलें तुवें हांव एज ऑफ 30 हांवें कितल्या वर्सां भितर केलें डिस्काउंट 2 वर्सां काम केलें तशें इल्लें डिस्काउंट ताणें बरें ताणें म्हाका बरें ऑफर दिलें बरें घर पळयतलो ऑलवेन पायस ताणें म्हाका ऑफर दिल्लें आमचो गांव म्हणल्यार कश्ट करताले आनी हांव डेडिकेट ऑनेस्टली आहलें आज म्हाजे पयशे तांतूं बरें आज म्हाका टेंशन नासलें म्हाका काम करचें उरबा आवय आनी म्हाका घरान सोडटाले रातीक आनी जेवण दिताले घट्ट तें बरें आहलें मागीर ताच्या उपरांत हांवें काम सोडचें प्लॅन केलो वाळटीक सांगलें गांवांत आमचें ऑफीस आसा मार्केटींग करताय की तुका इतलें कमिशन दिता आनी इतलें सांबाळ दिता सांगलें देखून हांवें म्हाका हें फील्ड नवें कित्याक म्हळ्यार हॉस्पिटलाचें केला पयशे काणकोण सर्वीस करता सो उदळ वचून फ्री सर्वीस म्हयने चाकरी सांबाळ करण्याची आनी म्हयने चाकरी सगळ्यांक सांबाळ करचें हें काम तशें हांवें जायत म्हणून सांगलें जायत केला उपरांत खोडयाळां लोकां मेळाचे कसले बिझनेस दिवचे कसले सर्वीस दिता तें सांगाचे 1 to 1 वय आनी कला हाडल्यार हांवें सांगना वाळटीक दिचे ताणें घालचें पेज डिजायन पयलीं तोच डिजायन करतलो तशें मागीर हांवें घालें गेलें मोजेड गेला पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आसता तुका खबर आसा हांव खंय गेला पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आनी म्हाका कामाक टप्पा जायचे आतां तुवें पळयलें तुजें उलोवन आसतना एक ओबिच्युरी आयली तें तें करेक्शन धाडलें वय म्हाका डेडिकेशन जायचें कमिटमेंट आनी डेडिकेशन आहल्यार तूं लायफान सक्सेस हांवें देखून कालें केलें ऑनलायन युट्यूबार पॉझिटिव्ह टॉक आयकोवचें म्हाका बारी कशी हांव नेगेटिव्ह मारूं नये आतां जाल्यार कोरोना हांव मेळना पॉझिटिव्ह घेतलो आसचें बिंदास आसचें हांवें तशें युट्यूबाचेर पॉझिटिव्ह टॉक मेळटा गुरूचे व्हडले व्हडले टॉक्स आसतात आनी हाऊ टू कम आउट लायफ कशें लीड केलें लायफान टॉक्स मेळटा ते खाणान तूं आयकोवचें कशें जायचें कळ्ळें पुरा प्रेक्षकाक एक हिंट उडास दवरचो पडटा न्ही आसली फॅसिलिटीज वय यूज करीचे आनी ते इतले पॉझिटिव्ह टॉक्स लायफान आपलें खंयचे ल्हान जावंक ना खंयचें काम जावन करीचें तूं म्हणजे आतां ऑफिसाक गेलें आतां हांव तुला च्या दिता उदक दिता
पूण म्हज्या मतीन हांव मॅनेजर म्हणलें म्हण that is पूण म्हाका सेवा दिवंक आतां आसा कळ्ळें आतां हांव सर केटरिंगान कोणी आयल्यार वेटर म्हणल्यार लावन वाडोवंक येता तशें म्हण म्हजें ल्हानपण न्ही तें पूण तांकां बारगुशी केन्ना दानी बत्तर तुंबदार तर म्हणचे म्हाका आनी सड्ड वाडचे आनी तशें ताणें म्हळ्यार म्हजो पयलें काम केलें म्हणजे आतां सुपरवायझर जालें हीर बारोड आनी हीर केटरिंग हीर उंतुंडांड ताचें म्हणून तो खंय आल्यार म्हाका एक जेवण ते दवरतात तुजो धनी सायमन एंड कोकाले म्हणटा बरोबर आतां जाल्यार म्हणटा प्रवीण बरोबर केदारला जाल्यार रे म्हाका सपोर्ट ते तशें थंय हांवें त्या केदार सर तुमी दिल्ल्या त्या बुधबाळेन तुमी दिल्ल्या डेडिकेशनांत कमिटमेंटांत हांव इतलें एचीव केलां हांवें केदार सांबाळ हांवें पळोवंक ना केदार सांबाळ धाकटो दुसरो विशय पूण ताणें दिल्लें सोंसणीकाय काम ते केल्लें आपलें त्या काम तेंचें कशें एका युवकांनी आपण ते लाईफ कशें स्टार्ट करूं जाय आज MBA करून मागीर जॉब करता म्हणटात तूं काल म्हणटाय काम करून मागीर MBA हांव म्हजें शिकपा सांगा म्हजें दिन एक दीस वेस्ट करून हांवें दीस वेस्ट हांवें सांगलें गांवांतान गल्फांतान आयलो रे त्या सांजेर येवन हांवें केटरिंगान काम केलां म्हळ्यार दीस म्हजो वेस्ट जावं ना घरा बसून नजो मायंड वेस्ट एम्प्टी मायंड डेविल्स मायंड म्हणटा तशें जावन नजो एक्टीव आसता तूं केदारला पळय रे म्हण हांव आफूंत आसता तुवें म्हाका आतां 15 वर्सां पयलें पळयलें कसो प्रवीण तो स्वता आसलो तूं बिशप हावसाक प्रेस मीट येताना तो आयलो दायजीचो प्रवीण आयलो तुवें नांव दवरलें तुवें दायजी प्रवीण थोडे पोटे हांव येवन आसतना थोडी प्रोग्राम स्टार्ट जाना तो करता की थोडी भूमी पुजेक फातर घालतना फाटी पळोवन चाल प्रवीण आयलो म्हण आयला समाधान तशें हांवें तशें रिलेशन दवरलां आनी हांव काल म्हणटा पॉझिटिव्ह मेथड कांय वाचून आनी पुरा जाता इतले मनशाचे पॉझिटिव्ह उलयता ताच्या खातीर काम करता वय आनी हांव धैर्य दिता खंयच्या विशयान ते आनी कमिटमेंट आनी डेडिकेशन आल्या लायफान तूं सक्सेस हांवें देखून म्हणचे आतांच्या भुरग्यांक म्हणचे हांवें एक आतां 15 वर्सां पयलें हांव ह्या फिल्डाक नवतालो थांब मस्त शिकला डेडिकेशन ड्रेस सेन्स ते पळयलो आतां हांव जालो ड्रेस सेन्स मेंटेन करता म्हाका म्हणटा तूं खाजार आयला म्हणटात पूण मुखल्या मनशाक मेळटाना व्हडले दनयाक कोडयालचे व्हडले बिल्डरांक मेळटाना दनयाक मेळटाना तांच्या ऑफिसान त्यो कशें हायजिनीक जावन आसा लक्ष काडचे क्लीन जायचे तुवें मुखल्या मनशाक पळयताना शिकलो या न्ही म्हणजे जिनी आयल्या उपरांत मस्त शिकलो प्रेझेंटेशन पावसान जाल्यार बिस्ताम चप्पल घालायचे न्ही कळ्ळें न्ही तुवें डेजिग्नेशन सांबाळचें पडटा तुजें पोजिशनार सांबाळचें पडटा ते तुका कला म्हळ्यार तुवें एक म्हळ्यार आतां मनीस चिल्लर तो ल्हान गाडयेर आयल्यार ताणें चिल्लर करचें मनशाक ताका मनशाक स्टँडर्ड तूं वाडल्या उपरांत तुजें मोत वाडल्या उपरांत तुजें बिझनस वाडला त्या ताका तुवें वाडाचें म्हळ्यार तुवें म्हणचें घरांत हांव भायर सरतना तूं खंय येताय म्हणलें आलोचन कर तुवें ताच्या खातीर ड्रेस कर तुजें परफेक्शन कोणाक मेळटे त्या मनशाची चिंता आपल्या मतीन दवरचें कोणाक मेळटा तो मनीस कसो त्या मनशाचे तो उठलो धनी ताका मेळटाना तुजें काय तुजी कॅपॅसिटी चप्पल घालून गेल्यार देखून तुवें सीसीटीव्हीचेर पयलेंत पळयता भायर पळयता आनी तुवें भायर पळय बसतना ताच्या सिक्रेट थोडे पुरा भायर बसतना तुवें पेपर वाचतना तुवें जाणार पूण वट्रासी खंयचे पेपर मोबायलार गेलचे न्ही एक बरें पेपर वाचचें ताका हो मनीस हो बरयन मनशाक स्टँडर्डायझेशन कळटा ते पुरा ल्हान ल्हान विशय सांगता म्हळ्यार तुज्या पॉझिटिव्ह त्या मनशाक तुजे वयर गौरव येवन तुका भितर आपोवचे बरें जायचें नांतर तो बायला भितर सीसी कॅमेरा पळोवन आनी टायम दिवचे पयलीं 5 मिनटां पयलीं फागुल्यार ताका खुशी टायमार आसा आनी दिल्ली कामां टायमार तुवें मुख दिला राव आपल्याक तुका खंत आसना आतां हांवें कितली ओबिच्युरी घालता रातीक म्हजो कॉल येतात म्हाका नाका इंग्लंडाचे कॉल येतात पयले हांव घाल सोडटा कळ्ळें न्ही तशें तुजें काम तूं पक्का करता अवकाश कर निवून वचो आनी तुवें हांवें तुका तेंत म्हळें न्ही तुज्या कामाचेर तुका मोग आसाचें आतां हांव म्हज्या कामाचेर अभिमान एन्जॉय करता म्हणजे लायफ आहा आपल्या म्हजें जॉब हांव एन्जॉय करता आनी म्हजो बॉस मस्त सपोर्ट फ्री सोडला प्रवीण काला करता नाका खूब धैर्य आसा म्हयन्या जाग्यार हांव करता तशें तूं जॉबाचेर तुज्या जिल्ल्या तुवें मिसांवाचेर तुका तुजेर मोग आसाचें तूं खालें करताय कितें दिता आनी तूं उरलें वटा संबंद वळयतना तुवें बऱ्यान आसाचें आतां तूं हांव आनी तूं पत्रकार जालो हांवें तुजेर राग कित्याक एंड ऑफ द डे वी आर फ्रेंड्स हांवें तुज्या सगळ्याक देवान ताचो दीस फोटोग्राफ दिला तशें म्हणटा तुवें राग करून काय करूं ना न्ही हांवें 15 वर्सांनी पळयलां हांव गाडयेर गेलें म्हणटा ना थोड्यान व्हडले म्हणजे व्हडलो जावन जाला अरे हांवें काम कर न्हू हांवें तें अचीव केलां जाल्यार मुखल्या मनशाक घाल्या बेजार न्ही तुवें म्हजे वटेन संतोश वांटयता कळ्ळें न्ही देखून हांवें म्हणचें रेमंड डेडिकेशन आनी परफेक्शन तुजें आसाचें तुवें टायम मेंटेनन्स तुवें वेळार पावपाचें एका फंक्शनाक तुका आपयलें तुवें वेळार पावपाचें ताका तुवें म्हाका सांगलें म्हणलें तुका हांव खंयच्या हांव थोड्या फंक्शनाक म्हाका मस्त एटेंडन्स आसता इन्विटेशन मस्त आसता
दिसता रातीक 5 काजार असले आसा पूण 5 काजार अटेंड जाता इल्लो तरी वेळ तरी हे 15 मिनटां 20 मिनटां जाता मनशाक दाखोवन आद सेकंद दिवन येता कितें म्हणल्यार तसो न्ही ताणें कितें करा लोकांक भरती करचे आवय मोगा ना पयला सो टायम कोडयाळांत लाखभर लोक आसा वय तांणी आपोवचे 500 जाणां 500 जाणां मा म्हाका काय मिसला म्हणटाना हांवें मोग दोन पावपाचें रातीक सांजे 7 वरां सुरू केल्यार आपले 11:30 बसोन 5 जाणां मेळ येता तांकां अटेंड ते कितें म्हणल्यार ताणें मोगा ना पयला देखून ते टायम सेन्स दवरिचे आनी आमच्या फंक्शनाक लोक येना म्हणून सांगितल्यार आमी गेल्यार मात तशें बार्टर सिस्टम पळय आतां म्हाका लोक मानता कितें हांव सगळ्यात उलयता म्हाका राग म्हणलो ना कोणाक तुवें पळयला केदाळ उलय तूं रातीक उलय तसोच उलयता सकाळी उलय तसोच उलयता म्हळ्यार तुवें कामांत तुजेर मोग घाला कामाचेर तुका म्हळ्यार अरे काल म्हळ्यार आतांच्या भुरग्यांक म्हळ्यार आजूच शिकून फाल्यांत म्हाका व्हडलें काम मेळाचें व्हडलो सांबाळ पयलेच दितीचे हांव 3 म्हयने उपरांत जॉयन जाता आनी मेळनातल्यार आसा एक जाता वय अनरेस्ट जातात वय तशें जावन नजो कित्याक म्हळ्यार तुका कितलें काम म्हळ्यार इस्कलान शिकचें की प्रॅक्टिकली जानवाय करच इस्कलान तुका बेसीक पुरो दिता फॅमिलीचे कशें सपोर्ट जाय फॅमिली वय कित्याक यू आर 24/7 वय वय म्हळ्यार म्हजी मिसेस रेनिटा म्हणलें ते नर्सिंग फिल्डांत जालें आतां ते लेक्चरर आतेना कॉलेजान फादर मला सुद्दां जाल्ले पयले लेक्चरर जावन आतां तूं आतेनात आसा नर्सिंग आसा बरें एमसी आनी प्रकार एमसी आनी वी आर फ्रेंडली सुबिता वय आमी वी आर शी इज रियली अप्रोचेबल ताका हांव कोंकणी ताणें पुरो बरोवन आनी दिता ताची उलोवची भास आनी ताका बसून म्हळें तुजी कोंकणी भास बरी आसा कोणें तुका बरोवन दिवचें जाल्यार म्हणचें हांव म्हणचें म्हजे प्रॅक्टीस करून वचूंक पयलें कशें सांगच्या पयलें सांगाचें वय न्ही कित्याक म्हळ्यार लोकांनी कोडी करच्या पयलें बरें हाळे तूं 90% बरें उलयल्यार लोक बरें कान घेना 10% वाय केल्ले मिस्टेक म्हणल्यार लोकांक वय देखून आमचो मनीस नेगेटीव सोड इंट्रस्ट घेना पॉझिटिव्ह विशय उलोवंक दवरना ते 15 वर्सां बरें काम केल्यार एका ल्हान विशयाक तुका ते चुकीदार करचें म्हणटा ल्हान विशय ते आमी नेगेटीव सोड इंट्रस्ट घेना चरको एक आसा इथन राफायल तो म्हणजे बरी ताका इथन राफायल टावर वय इथन मला स्ट्रॉंग म्हणून बरे भाशेन ताका आनी तो इज अ गुड आर्टिस्ट वायलीन खेळटा आनी आर्टिस्ट म्हणजे बरें आर्ट ताका बरें सोडयता आर्ट सोडयता पाद्रा कुलशेकाच्या पाद्रा म्हाका सोडोवन दिला उर्बा आसा उर्बा हांवें ताका म्हणचें तूं म्हणजे विक्टर मचादा ताच्या बर्थडे गिफ्ट दिला वय उर्बा आसा देखून म्हळ्यार हांवें सांगलें लायफान तूं शिक हांव आसा सपोर्ट म्हळ्यार म्हज्या टायमार हांव एकलोच कश्ट हाडला तुवें तशें तुवें शिकाचें एक वयर दीस एक तुका हांव एक दीस स्टेजीर बसयता म्हळ्यार पो धरून जायचें न्ही वॉटर डायरेक्टर सगळ्यांच्या भुरग्यांक अवकाश ना न्ही तूं आतां म्हाका सांग रेकमेंडेशन म्हणलो एक शब्द आतांच्या दिसांनी वस्तू कडेन वर्क जाता आमच्या भुरग्यांक आतां युथांक आमच्या शोच्या आखेरीच्या टायम आयलो म्हण दिसता म्हाका बट तूं सांग म्हाका भुरग्यांनी रेकमेंडेशन कशें काण घे जोड काण घेवचें म्हण आसा हांवें भुरगे रडटात बसोन कोणी रेकमेंड करना म्हणटात रे तुवें पळयलां ना पुरो म्हणजे बुधवाराचे आमी तुगे सगळे प्रोग्राम चलता फाटले 3 वर्सां पयले हांवें 150 एपिसोड केले 5000 सवालां केले मस्त नवे ताल्यांत अवकाश कर दिले आतां आदले बेटे म्हणजे 50 एपिसोड दोगा युवा ताल्यांत चेडवांक मुची ती कॉलरा तांकां बसयले प्रोफेशनल ती केल्ली कालच्या रातीक 2 जाणांक चेड्यांक बसयले तांकां रेकमेंड इतली खुशी जाली भुरग्यांक म्हळ्यार हे भुरगे म्युजीक खेळटात तांच्या ताल्यांत हांवें एक ल्हान दाखयलें मात तांच्या भुरग्यांक ताल्यांत आसा दाखयचें आमी सपोर्ट करीचें आमी लास्ट तासो भूत न्ही आमी कितें सपोर्ट करीचें तेले मानव करूं भुरगे आमच्या समाजींत कशें हाडीचें वय हाळे तुमी हांवें तेन्ना म्हळें आमी आमचें तें पॉझिटिव्ह आसाचें पॉझिटिव्हनेस आसल्यार तुमी जें बरें चिंतल्यार आपलें तुजें मुखलें पुरो बरें दिसता तूं बऱ्या दृश्टीन देखल्यार कोणाक रे म्हण रे म्हण बरो जालो खुशी जालो आमी सांगत आसल्या ते चिंतप तुका भोगल्यार आपल्या इतली खुशी जाता की त्या मनशाचें तुजें तें आनीक बरें चिंतप उदय येता हांवें केदाळे म्हणजे हांव केदाळे पॉझिटिव्ह म्हाका म्हणचें केदाळे हो केदाळे आसून आसता खंय गेल्यार जाल्यार पॉझिटिव्हनेस म्हजे केदाळे आसता हांव केदाळे एकटें आसता केल्यार म्हळ्यार मायंड फ्री दवरता हांव सगळ्याक उलयता आनी सगळें मनान धरना तो तेज्या काला उलयचें तशें चिंतप आसूनच रे म्हण तूं म्हाका सांग तुजें स्ट्रेस कशें रिलीज करताय तूं स्ट्रेस म्हळ्यार रे म्हण हांवें मस्त बूक वाचता कडेक आमी आयल्या कडेच्या लेवलाक आयल्या म्हज्या टायमार घराक 800 बुकां कोंकणीचे बुकां ते जोक ना जाल्यार केले जोक बूक आसता ना जाल्यार म्हजे थोडे कोंकणी साहित्य आसा अन्य धर्मीचे साहित्य आसा मोस्ट इस्लामाचें जावं दी कन्नडाचें हिंदू धर्माचें साहित्य वाचता वाचून हांव म्हाकाच तो एकान घेता कितलें बरें पॉझिटिव्हनेस दिला ना तो एक उतरां दिल्या ते पळयता पॉझिटिव्हनेस त्या काळाची उतरां ह्या काळाक सुख आतां वांजेल तूं बायबल वाचल्यार 2000 वर्सां पयलीं सांगलेली उतरां आतांय म्हज्या जिवितांत आळ पडटा जाल्यार पॉझिटिव्हनेस स्टील देर
म्हळ्यार तुज्या साहित्यावरवी आनी भितर वाचल्यावर वाचल्यावर बी मस्त वाचता हांव म्हळ्यार कोणाडे तर्काक वचना बूक वाचचे म्हजो राग सांगता तुका काडचो बूक वाचला ना सगळें जाता स्ट्रेस आसता वय आसता म्हळ्यार थोडे पटे रेमांड एकत्र पटे 3-4 कामां येताना स्ट्रेस जाता त्या मनशाक 3 कडेन कमिटमेंट दिता थोडे कडेन हळ्या तूं ह्या दिसांनी ट्राफीक जाम जाल्यार तुवें 12:30 सांगलें मनशाक 1 वरां पावता म्हळ्यार पयले दिल्लें अपॉयंटमेंट मनशान ताणें अर्दो घंटो लेट केल्यार ताणें दिल्ल्या उपरांत पुरो फाटले मनीस लेट तो पयल्या मनशाक सोडूंक जायना सो थंय म्हाका लेट जालो सॉरी ताणें म्हळें ताचें नीस राहिलें ताणें पूण तेंच हांवें उरल्याक ताणें टायम न्हय प्रेशियस टायम न्हय तुज्या लायफांत ह्या एका घंट्यांत आमच्या विक्षकाक दराळ विशय इट द मोटिवेशन ऑफ लायफ ते कुटुंबाचो सांगात गजाल आसा आनी रे म्हणून गेलो म्हणजे लायफान तूं पॉझिटिव्ह चिंत बरें सकारात्मक चिंता तुज्या मतींत आसल्यार आपल्या लोक वायट चिंता बरें चिंता पूण तुवें 90% पॉझिटिव्ह चिंतल्यार आपल्या तुजें लायफ केदाळ सक्सेस रे तूं जिणेंत हळे पयशे येता चलता पूण जिणेंत हॅपिनेस आयल्यार आपल्या पयशे केदाळे करियत कळ्ळें लायफान पॉझिटिव्ह आसा डेडिकेशन आसा कमिटमेंट आसा 3 वर्षी तूं कमिट तुज्या जॉबाचेर प्रेझेंट जॉबाचेर वावर करचेर तूं मोग दवरलो कळल्यार आपल्या आतां काजार केलें एमसी करते ते मुजेत घरचे काजार म्हणून चिंतल्यार आपल्या बिझनस न्ही ब्युटिफूल जाता तुज्या लायफाची स्टोरी आयकून आमच्या विक्षकांक कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रा विक्षकांक भोव खुशी जाल्या तुज्या लायफांत तुवें केल्ले अचिवमेंट आनीक चड जावं दी तूं आतां 50% लायफ आसा आनीक 50 इयर्साचे जियोंक आहा तुवें आमी पातयेवचे सर सांत बोंगतारे देव तुका आनीकी उत्तरोत्तर अभिवृद्धीक बेसांव दिवन दीत आनी ह्या कोंकणी मायेच्या भुरग्यांचे सर आशिर्वादां तुका मेळोवन दीत आनी तांचे आशा तुजेर बेसांव जावन परिवर्तन जावन दीत मुखलें जिवीत तुजें नंदन जावन दी आनी एक चेडूं जाल्यार आमकां खुशीत तुमकां जावं दी आनी ह्या वरवीं ह्या कोंकणी समाजाक आनीकी एक गट सुपुत्र मेळोवन कोंकणी मायेची उदरगती जावन मागता कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रा कार्यक्रमाक आयिल्ल्या तुका देव बरोबर प्रवीणता देव बरोबर रेमान तुका म्हजी वळख लोकां मुखार म्हजी ल्हानशी काणी आयकूंक सोडिल्ल्याक आनी हांवें एकच म्हणजे भुरग्यांक आतांच्या की केदाळे लायफान पॉझिटिव्ह रावा आनी डेडिकेशन आसूं दी कमिटमेंट आसूं दी लायफान तुमी केदाळे सक्सेस जाता जिणेंत ल्हानशी निराश दूख आयल्यार निराशे कशी गरज ना सुख दुखा उपरांत सूख खंडीत आसतलें देखून केदाळे जिणेंत निराश जावन म्हणजे जिणेंत मस्त निराश जाल्यात पूण हांवें तें पॉझिटिव्हली खाण गेलां सो जिणेंत आज तुवें व्हडलो जायत जाल्यार मागीर तुका लोक सोदून येता तुवें बरें पोवन दिल्यार दुसऱ्यांक संतोष देख न्हू दुसऱ्याक संतोष वांटूंक शीक आनी देव बरें करूं देव बरें म्हणटा कोंकणी भाशेंत नखेत्रा ह्या कार्यक्रमाचो आमचे सांगात येता प्रवीण तावरो तुमी आयकलें हर एका हप्त्यांत आमी असल्याच एका नव्या व्यक्तित्वाक नव्या मनशाक आमच्या कोंकणी समाजाच्या एका व्हड व्यक्तीक तुमच्या मदें हाडटा तुमी राखून रावतात आमच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर तुमी आजय रावल्यात तुमकां देव बरें म्हणटा परत मेळया परंपरेच तरा हांव रेमंड देखून तुमकां देव बरें करूं.